ल्हानपणापासूनल्यानच समाजा खातीर कितें करपाचें ध्येय आनी गरीब परिस्थितींतल्यान हालाकीच्या जिवनांतल्यान कोणा लोकां खातीर कितें तरी करपाक जाय हाचे खातीर केल्लो तांचो संघर्श कोण विसरपाक शकना. खुबश्यो पिळग्यो ज्यो आसात त्यो पिळग्यो तांकां आयज सुद्दां मानतात. त्या वेळाचेर मोबायल पासून असले कांयच गरजेच्यो वस्तू नाशिल्ल्यो, गाडी नाशिल्ल्यो. त्या वेळाचेर ह्या बहुजन समाजाच्या लोकां खातीर भंडारी समाजाचें नेतृत्व करीत कूळ मुणकाराचो लढो दिवप आनी तो सगळो फुडें व्हरप हें करपाचें जें श्रेय आनी जर तें ताकद जर कोणा आशिल्ली ती रवी नायकाचो आशिल्ली. आनी म्हणून आयज सुद्दां तांकां संपूर्ण गोंय मानता, आदरान मानता. राजकारणांतलो इल्लोसो काळ 13 म्हयन्याचो काळ पूण ताणें आपलें जें व्यक्तिमत्व दाखयलें तें खरें म्हणल्यार एक देखदिणी जाप आशिल्ली. आमी क्रायमाच्या बाबतींत केन्नाय उलयता, गुंडांचो दुश्टांचो कर्दनकाळ किंवा कोण म्हणजे कॉफी पोसालाय किंवा आनी कितें अशें सगळें म्हणजे कडक कशें शिस्त आनी कडक अशें हातूंतल्यान रवी नायकान आपली शाप आसा ती समाजान भितर मांडली. आनी काल पयर सुद्दां रुद्रेश्वराच्या हातून भितर रथोत्सव समितीच्या निमित्तान भितर सगळ्यांचे सन्मान करप, सत्कार करप आनी अशें करून ताणें ज्या तरेन सगळे समाजाचे कोण जिखिल्ले पयलींचे ताजे नंतर माजी सरपंच, पंच, आमदार, कावन्सिलर, नगराध्यक्ष सगळ्यांक एका माचयेर हाडपाचो जो प्रयत्न म्हणल्यार तो सुद्दां आयज सुद्दां ते तितल्याच पोट तिडकीन वावुरताले. जवळ जवळ 470-75 जाणांचो सन्मान ते 4 वरां पासून बसून ते रातचे 9 पर्यंत स्वता थंय जातीन हजर रावून हें सगळें वेवस्थीतपणे करप म्हणजे हें मॅनेजमेंट नियोजन हें सुद्दां खरोखरच कौतुकास्पद. रवी नायका सारको लिडर समाजान जावपाक खूब कठीण. ताणें ते आपलें एक व्यक्तिमत्व राजकारणांतली चाणक्यगिरी आनी त्याच बरोबर आपले नांवाची एक जी पताका ताणें ती समाजान भितर दवरल्या ती अशीच उरतली. आयच्या निमतान तांच्या आत्म्याक देवा कडेन आदरांजली अर्पीत करतना इतलेंच म्हणटा की तांणी घेतिल्लो समाजाक एकठांय करपाचो आनी साक्षर करपाचो विडो आसा तो प्रत्येकान तो समाजान फुडें व्हरचो. तुमी पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.